विधानसभा अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा सरकारान 5 कायद्यांत दुरुस्ती करपी बिलां पास केली। तातूंतल्या गोवा जनविश्वास दुरुस्ती बिलाक विरोधकांनी विरोध केलो, मात सरकारान बिल पास केलें। ह्या बिलांत 10 कायद्यांत डिक्रिमिनलायझेशन करपी दुरुस्ती आसली। द गोवा जनविश्वास अमेंडमेंट बिल पास केलें। आदीपासून कायद्यात आशिल्ल्यो शिक्षा कमी करपाची दुरुस्ती करपी बिल 10 कायद्यांतल्यो शिक्षा ह्या दुरुस्तींतल्यान कमी करपाची तरतूद केल्या। हो कायदो रेस्ट्रिक्टिव्ह लावपाची तरतूद आसा आणि ताचो वायट परिणाम जातलो म्हूण आमदार कार्लोस आणि विरोधक आमदारांनी हरकत घेतली आणि वेलात वचून विरोधूय केलो। There is one apprehension which people have got that this bill is being brought with retrospective effect, with an intention to help people, because these enactments which I have spoken about definitely are involved or get applied in this Birch tragedy. हे जे अमेंडमेंट हाडला हातून गोंय सेफर जायना, हांगा वायलेशन चिपट जाता, ऑफिशियल विकर जाता आणि लायव्स एक्सपेंडेबल जाता। म्हळ्यार मेलो तो गेलो, कितले पयशे सांग। ओके, No, it was published on 9th. त्या खातीर तुम्ही जे म्हणटा पळय न्ही, आमकां त्या बर्च फायर केसीत कोणाकूच साल्वार करपाचो ना। ताच्या खातीर तो कोणाक जेंका आमी केसीच्या अंडर बूक केल्ल्या भारतीय न्याय संहिताच्या अंतर्गत सगळ्या जाणांक बूक केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक भितर उडयता। गोवा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी बिल पास केलें। मोपा पीडीए आपल्याक जाय तो स्टाफ फकत कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीचेर घेवपाक मेळटालो। मोपा पीडीएच्या बिलाक दुरुस्ती करून कायमस्वरुपी कर्मचारी घेवपाची मेकळीक दिवपी तरतूद केल्या। गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल बिल सरकारान पास केलें। द गोवा डिपॉझिट रिफंड स्कीम अथॉरिटी स्थापन करपाचो तरतूद केल्या। पहिल्या टप्प्यात सोऱ्याच्या बाटलेचेरूय ही अथॉरिटी काम करतली। सीसीपी आणि नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती करपी बिल पास। आदल्या घरांक कायदेशीर संरक्षण दिवपाची कायद्यांत तजवीज केल्या। लँड रेव्हेन्यू कोड कायद्या सकल केल्ल्या आदल्या प्लॅनांत दाखयल्ल्या घराक संरक्षण दिवपी तजवीज। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।